5 दिसांचे गणपती बुडयले उपरांत आता नुस्त्याक भाव आयला। गोंयभर मार्केटांनी नुस्तें येवपाक खवयांची गर्दी जावपाक लागल्या। तशीच शुक्रारा दिवचलच्या मार्केटा सयत कारापूर तिस्क वाठारांत नुस्त्या खातीर लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। म्हारग आसून लेगीत नुस्तें मोग्यांनी नुस्तें विकत घेवपाक घुरी घाल्ली। पुराय श्रावण म्हयनो ते चवथी मेरेन चडशे जाण शिवराक रावतात। नुस्तें आज 5-6 दीस लोकांक नुस्तें खावना। आतां नुस्तें पळोवंक रेट वचूंक पळयत जाल्यार 1000 रुपया किलो इसवण, 1900 रुपया किलो इसवण, बांगडो 100 रुपया एक बांगडो। इतले तरी लोक नुस्तें व्हरूंक येता। हें नुस्तें खाता कोण? जे पयसो आसा तो खाता। सादारण गरीब मनीस सादारण मनीस आसा ताका कांयच खावंक मेळना आनी लोक घालूंक येता इतले। हांकां समज जाल्लें आसता 1000 रुपया अशें एक किलो विकपाचें, 100 रुपया बांगडो विकपाचो। कितें हें करूंक जाय लोकांनी, कंट्रोल कितें करूंक जाय। फाटलो श्रावण म्हयनोभर लोकांनी नुस्तें खावंक ना, तेच्या 5 दीस गणपती बुडयले। आतां परत मार्केटांनी गर्दी जावपाक लागल्या। आतां गर्दी जावंक लागली, पण नुस्तें म्हारग आहा। नुस्तें खूब म्हारग। सांगता 1000 रुपया किलो इसवण, 900 रुपया, 100 रुपया एक बांगडो, सुंगटां बरो आसा। नुस्तें म्हणटकीच गोंयकार सामके पिशे जातात। काट्या बगर गोटो उखला ना अशी गोंयकारांच्या बाबतीत एक म्हण आसा। तरी लेगीत चडशे गोंयकार श्रावण म्हयनो ते चवथ जाय मेरेन शिवराक रावतात। श्रावण म्हयनो सोंपिल्लो आसा आनी 5 दिसांची चवथय व्हडा उमेदीन साजरी जाल्ली आसा। ताका लागून आतां सुमार 1.5 म्हयनो शिवराक राविल्ले नुस्तें मोगी लोक नुस्त्याच्या मार्केटांनी वतना दिसून येता। फाटल्या 2 दिसांत दिवचल तशेंच कारापूर तिस्क वाठारांतल्या नुस्त्याच्या मार्केटांनी नुस्तें मोगी लोकांची गर्दी दिसून येता। शुक्रारा तर दोनूय नुस्त्यांच्या मार्केटांनी नुस्तें मोगी लोकांचो गजबज दिसून येतालो। दुसरे वटेन नुस्त्याच्या मार्केटांनी ताजें नुस्तें मेळत आसले तरी तांचे रेट आयकतकीर चडशा नुस्तें मोगी लोकांच्या कपाळाक आटयो पडटाल्यो। इसवण 1000 रुपया किलो, सुंगटां, वेल्ल्यो, कल्ली आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकाराचें नुस्तें 500 रुपया किलो ह्या दरान विकताले। जाल्यार मिडियम आकाराचे बांगडे 200 रुपया पात, जाल्यार व्हडलो बांगडो 100 रुपया एक ह्या दरान विकताले। नुस्तें म्हारग आसले तरी फाटले सुमार 1.5 म्हयनो शिवराक राविल्ले नुस्तें मोगी लोक नुस्तें सामकें घालून घेतना दिसून येताले। आनी कांय दीस नुस्त्याचो रेट वाडतच आसतलो असो एक अदमास आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।